बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुखार भाव भयणीनो, जो की आमचो भाव संपल्यार आयज एक म्हयनो भरता. देवाशी पावपाक आमकां एकूच घडी पुरो. भक्तीन मागण्यांत देवाक एकवटूंक आमच्या मागण्या वरवीं संपलेल्या भावा जोकींक सर्गीचें सूख फावो जावंक ताच्या ओतम्या बसत मागुया. तशेंच दुखेस्त घोरब्याक बुजवण, घोटाय आनी काळजी मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सरपोटेला देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे कसोत पागिवत सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पळोवंक. आमेन. आमच्या बापा, तुझ्या कोपांत भक्तांक मेळटा काकुतीचो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो संदेर. जो की आमच्या भावाची कूड भावपणाचे मातेक आमी लायल्या, तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतली ताका सोडून तुज्या विंचलेल्या सांगाती सासण्याच्या सुखांत वांटो दी. आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक कुड्यात्म्या सयत तुका रोपरूप बगूंक भावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम. थकोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणात जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या ससना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप. इजिप्ताच्या देसान दुकोड पडलो तेन्ना लोक फाराव कडेन जेवूंक खावूंक मागूंक लागलो. पूण फारावान इजिप्तकारांक सांगलें, जुजेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. पृथ्वीर दुकोड पडलेलो जुजेन आपले गुदांव उगडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक उरोव दिलो. इजिप्त देसान दुकोड वाडोन गेलो. आख्या संवसारांतलो लोक जुजे कडलो ओरू विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो. कित्याक आख्खे पृथ्वीचे
मारेकार दुकोड पडलो. खानाच्या देसांनूय दुकोड पडलो देखून हेर लोकां बरोबर इस्रायलाचे पूत ओरो घेवंक आयले. आख्या देसान जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगल्यांक ओरो विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्णांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतूच जुजेन तांकां ओडखले आनी तांकां 3 दीस बंद दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उत्तल्यात, कित्याक हांवूय देवा भियेतां तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमच्या मदल्या एकल्यान हांगा बणकणीन रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरो घेवन दुकोडाक सांपडलेल्या तुमच्या कुटुंबाक पावूंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमची उतरां खरीं म्हूण गमतले आनी तुमी मरचे नात. आनी तांणी तशें केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जालो तें आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकूट केली ना. देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेवान म्हणलें, तांकां जबाब दिलो, भुरग्यांक वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक ना कितें? पूण तुमी आयकूंक ना. देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले तें जुजेक समजलें म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मदें समजणी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजे तांचे सरशिलो करचलो आनी रडलो आनी परतून येवन तांचे कडेन उलयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमचे लागीं देव उलयला. B1:21 B1 पेज 21. Solves por amor y
सगळी उभी राहूया. उद्गाराक आमी गायन गावुया. B8 5 24 B8 पेज 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. सर्वस्पोर तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या बारा सांग आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रो म्हणटा तो सिमावान ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, तोमास, 2 वसूलदार, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब, थादेव, उर्बेवंत, सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: अनबावळत्याच्या गांवांनी वचूं नाका आनी सामार्यकाराच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या मेंढरांत सरशे वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Konkani tuka Krista. मंगळ भावनेनो, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणें आसा: एन आय फॉर एन आय, टूथ फॉर टूथ. दोळ्याक दोळो जाल्यार दांताक दांत. तूं कितें दुसऱ्या सवें करता ताका दिता तें तुका परत मेळटा. भारताच्या प्रांतांत कलकत्ताच्या शारांत भाग्यवंत मदर तेरेजा दुबळ्या अनाथां गोरजेवंतां समाजाची देगेर आसलेल्या सगळें पावली उदार जाली. 93 to 97 ह्या वर्सांनी हांव पणजे पातकुरकोसो आसलो आनी उपरांत नॅशनलाची फिरगोजेंत विगार कसो. म्हणटकूच हे दोनूय फिरगोजांनी अनाथांचीं घरां आसात आनी थंयसर तांचे सगळे 16 जाण येतात आनी तांकां मोजरी दितात, तांचे सगळे वेळ सारतात, तांकां बरें करतात. जेजून म्हणलां, दुबळ्याक गोरजेवंतांक केल्लें म्हाका पावलें. कलकत्ताची भाग्यवंत तेरेजान दुबळ्या सगळे देवाचो रुपकार पळयलो आनी जेजूक करून
ती देवाक मानली आनी ताचेशी पावली. तर आमकां वेळ मेळ्ळा, संदी मेळटा. जंय हांव रावतां, जंय हांव भोंवतां, जंय हांव आसां, म्हज्या घोराब्यांत, म्हज्या कुटुंबा सोबे, पवित्र सोबेच्या वांगड्या सोबे, समाजांत हांव वावर करतां थंयसर आनी वेतां थंयसर आमी दोबड्या गोरजेवंतां सोबे देवाचो उपकार पळोवया आनी तांकां पळोवन देवाक आमी करतल्या आनी ताची मजरी आमी घेतल्या. हेंच देणें आमकां फावो जावं हाचे आमी सांग मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे C30 पान 40 C33 पेज 42. म्हज्या बाबलीनो म्हज्या आनी तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या नाटकी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. नोयल बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकूट आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या ओप्रिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच जोगी आमच्या बाबाक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत विदारा आनी सासणाच्या देवा सरकाळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आमी समेत जेवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूताच्या दोलबार सांगाती सोतसान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंग वेचचे आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. That's a good purgatoria. Gesù vero, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù রোগা বেদনা, Gesù রোগা বেদনা. बापाच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जोखींची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलूय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे
मागीर धर्मदुता आनी सरकारी तुका मान उगल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सजनेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सजना. दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, तर आमी बरें बऱ्यान फारीक करुया आनी बरें केल्ल्या कोन्याची मजरी देव दिता ती आमकां मेळूंक देवच्याच मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पोंग दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बरो भाशेन अतिरिक्तांव तर आमकां तुज्या उदका खातीर सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तीच्या. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. सजी आतां राजवट चलयता सस्नेच्या सस्नांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. बरें बऱ्यान फारीक करूंक आपयता आनी बरें केल्ल्या कोन्याची मजरी दिता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. स्त्रिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पळोवना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका बोलाकी मेळटा. जेजू मोच्या देवा, जेजू आमच्या काळजांची उतरां गायन गावुया. F17 पान 56, F17 पेज 56.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, जो की आमच्या बाबाक या संवसारात कोंतरून गेलो, आमी आतां भेटवलेल्या जिवेच्या बलिदाना वरवीं ताका सरपातकांतलो निवारून नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो सुंदर सासणांक भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूची नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पवित्रदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. नोमान नोमान मारये टी 30 आनी 7 पान 219 T 37 पेज 219.